इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्पूर अशें म्हणटा, आतां हांव नवो स्वर्ग आनी नवो संवसार रचतां. आदल्या काळाची आनीक याद आसची ना. मनशाच्या मनांत आनीक ताचो उगडास येवचो ना. हांव रचूंक वेतां ताचे खातीर संतोश भरीत जायात. आनंदान बरो तुमची काळजां, कित्याक ही म्हजी नवी रचना म्हणल्यार संतोशाचे जेरुजलेम, आनंदाची पर्जा. जेरुजल्याचेर हांव खुशालकायेन भरतलों आनी म्हजे पोरचे खातीर हांव आनंदान मुरगोडटलों. रुडोनाचो आनी विलापाचो आवाज आनीक तांचे मदें आयकूंक येवचो ना. तिचे भितर थोडेच दीस जियेतले, भुरगे आनीक मेळचे ना. तर एकलो म्हातारो आपली पिराय बोटशादी मरचो ना. 100 वर्सांचो मरतल्या मनशाक तरनो म्हणटले आनी 100 वर्सां जायसर कोण जियेना जाल्यार मनशाचेर श्राप पडला म्हूण समजूचें. तीं घरां बांदतलीं आनी तातूंत रावतलीं. दाकांचो मळो रोयतलीं आनी ताची फळां खातलीं. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. आमी तुका वाकाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. हांव तुका वाकाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय आनी म्हज्या दुस्मानाक म्हजे वयर नाचूंक दिवंक नाय. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो आत्मो नरकांतलो वाटायलो, फोंडांत देंवतल्या मोडलो काडून म्हज्या जिवाक नव्यान घोटाय दिलो. जबाब. आमी तुका वाकाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो, ताका स्तोत्रां गायात. तो पवित्र म्हूण उगडास धरात आनी ताची स्तुती करात. ताचो राग किन्ना भितर ना जाता, पूण ताचें भलेपण जिवीतभर तोखता. जबाब. आमी तुका वाकाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. सर्वेस्परा, म्हाका आयक, म्हजी काकलूत कर, म्हाका पाव सर्वेस्परा. दुखांत रोडण्यांत काडटालो दीस तुज्या आदारान आतां उठ्ठा नाचता. सर्वेस्परा, म्हज्या देवा, तुका दिनवासतलो नितेकाळी. जबाब. आमी तुका वाकाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. उद्गार. तुमी जियेतल्यात जाल्यार बरें सोदात आनी वायट सोडात, आनी सर्वेस्पूर तुमचे सवें आसतलो. जुवां प्रमाणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. थंय 2 दीस रावले उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो. खंयचेच प्रवाद्याक आपल्या गांवघरां मान मेळना अशी जेजूनच गोवायकी दिली. गालिल्यांतलो लोक उत्सवाक गेलो. जेरुजलेमांत उत्सवाच्या सोम्यार जेजून केलेलें तें सगळें ताणें देखलें. देखून तो गालिल्यांत आयलो तेन्ना ताणें ताका बरो येवकार दिवन घेतलो. म्हणटूच ताणें उदकाचो सोरो केलोलो त्या गालिल्याच्या काना गांवांत आनीक एक पावट तो आयलो. आनी कापर्नांत एका राज अधिकाराचे पूत पिडेंत आसलो. जेजू जुदेयाक तावन गालिल्यांत पावलो म्हूण आयकून तो ताका मेळूंक गेलो. मरणाचे तोरणीर पावलोल्या आपल्या पुताक बरो करूंक ये म्हूण तो जेजू लागीं मागतालो.
जेजून ताका म्हटलें, खुणा आनी विस्मितां देखल्या शिवाय तुमी भावाट दवरपाक नात. राज अधिकाऱ्यान ताका म्हटलें, सायबा, म्हजो भुरगो मरचे आदीं ये. जेजून ताका म्हटलें, वच तूं, तुजो पूत जिवो आसा. जेजूच्या उतराचेर भावाट दवरून तो मनीस आपल्या वाटेक लागलो. तो वाटेर आसतनाच ताचे चाकोर ताका मेळूंक आयले आनी ताचो पूत जिवो आसा म्हूण ताणें ताका सांगलें. देखून खंयच्या वखदार ताका बरें दिसलें काय म्हूण ताणें तांकां विचारलें. ताणें ताका सांगलें, काल दनपाराच्या 1 वराचेर ताचो जोर गेलो. ज्या वेळार जेजून आपणाक तुजो पूत जिवो आसा अशें म्हणलोलें, त्याच वेळार हें घडलें म्हूण बापायक गमून आयलें. देखून ताणें आनी ताच्या आख्ख्या घराब्यान जेजूचेर भावाट ठेवलो. जुडेदांतलो गालिल्यांत परतून येतोच ही जेजूची केलेली दुसरी खुणा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, आयज आमी आमच्या भावाटाचेर नदर मारुया. आमच्या भावाटाच्या देणें आमकां आमचे क्रिस्ती घराब्या वरवीं मेळ्ळां. आमची आवय बापूय क्रिस्तांव जाल्यान तांणी आमकां पवित्र स्नान फावो केला. उपरांत आमी थिरावेन संस्कार घेतला. त्या उपरांत आमी पवित्र संस्कार व परम संस्कार घेतला. जाल्यार आमच्या भावाटाची वाड जाल्या. तो राज अधिकारी जाणें जेजूक पळोवंक नासलो, पूण जेजू विशीं जायतें आयकलोलें. आयकूनच आपणाचो भावाट जेजूचेर धरून तो जेजू सरशीं येता आनी आपल्या पुताक बरो कर म्हूण मागता. तो आपल्या पुताचो इतलो मोग करी की तो कितेंय करूंक तयार आसलो. लांब वाट चलता जेजूक मेळूंक. ताचो मोग आपल्या पुता सोवें आनी अखंड भावाट जेजू सोवें तो स्पश्ट करता. जेजू त्या सोदपतीचो 2 बऱ्यो करण्यो सोबे माजार वाखाणटा. ताचो मोग आपल्या पिडेस्त पुता सोवें आनी दुसरो ताचो थीर आनी अखंड भावाट जेजूचेर. जेजू ताचो भावाट वाखाणटा. म्हजो भावाट जेजूचेर कितलो थीर आसा? आमच्या जिवितांत अडचण्यो व कश्ट व पिडा येता तेन्ना हांव म्हजो भावाट जेजूचेर थिरावचे बदलेक निराशी जाता. आमच्या जिवितांत जेजू जावन दी माज आनी केंद्र.